राजधानी पणजीतले स्विमींग पूल हे स्विमींग पूल काय गटार हेच कळपाक मार्ग ना। फाटली 3 वर्सां हो स्विमींग पूल दुरुस्ती खातीर बंद आशिल्लो। स्मार्ट सिटीच्या दृश्टीन उदरगत जावपी ह्या वाठाराची अवतिकाय सांगता आमचे खबराकार वर्षा आश्वेकार। कांपल स्विमींग पूल ह्या बिल्डिंगे कडेन तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवपाकूच शकता। ही बिल्डिंग आसा थंयसर भुरगीं ट्रेनिंग घेवपाक स्विमींग ट्रेनिंग जावं टेबल टेनीस खुबशा तरेचे जे खेळ आसात ते हांगासर ट्रेन केले वयता। आमी स्विमींग पुलाच्या भितून आयिल्ली आसा आनी स्विमींग पुलाचे जे उदक आसा ते सारके म्हणजे तेची इतली वायट परिस्थिती जाल्या। गेली 3 वर्सां जाली हे उदक अशेंच आसा कशें आमकां दिसून येता। कारण ह्या उदकान शेळो मागीर जे उदक इतले क्लीन आसताले जितून भुरगीं स्विमींग करपाक येतालीं स्विमिंगाची ट्रेनिंग घेवपाक येतालीं। हांगासर फक्त पणजेंतलेच न्हय तर आनी जे वाठार आसात तातूंतले त्या वाठारांतले सुद्दां भुरगीं येवन हांगासर स्विमींग शिकतालीं। आनी फक्त स्विमींगच न्हय तर स्विमींग टेबल टेनीस असे खुबशे खेळ आसात तांची सुद्दां हांगासर ट्रेनिंग आसा ती दिली वयताली। पूण गेली 3.5 वर्सां जाली भुरग्यांक हाचो व्हडलो फटको बसला। कारण म्हणजे भुरग्यांक पणजेंतल्यान म्हापसा अशा वाठारांत जावं आनीक खंयच्या वाठारांत वचून तांकां ट्रेनिंग घेवची पडटा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे हांणी सांगिल्लें की मे म्हयन्या भितर हे जे काम आसा ते कंप्लीट जातलें। पूण हांगासर एक प्रश्न पडला की कामूच चालू ना जाल्यार काम कंप्लीट जातलें कशें अशें आतां आमकां दिसपाक लागलां। सरकारान बेगिनाच बेगीन भुरग्यां खातीर हे काम कंप्लीट करचें आनी ह्या जो स्विमींग पुलाचो आस्वाद घेवपाक भुरग्यांक बेगिनाच हाच्या भितर येवपाक दिवचें। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वे।